पृथ्वीच्या वावळ्यांदो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव देता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. पृथ्वीच्या भाव भयणांदो, आयज जावन आसा सद्या काळाचो 16वो आयतार. फाटल्या आयताराक आमी पळयलें कशे भाशेन जेजून दोगा शिसांक मिशनार वावर करूंक धाडले, सांगून तांकां कांय तुमच्या बरोबर तुमी व्हरनाकात, न्हय बुट्टी न्हय पेंगटाक दुडू, बगो तुमच्या हातान एक दांडो आनी तुमच्या पांयांक व्हाणो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कशे भाशेन हे शीस जेजूची परतून येतात आनी जो वावर तेमी केला तो जेजू मुखार ते दवरतात. तेच भाशेन आयज जेजू तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागता, तांकां आनी सगळ्या हेर लोकांक. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत एक यात्रा जावन आसा आनी दिसपटी देव आमकां सोबार वस्तू शिकोवंक आशेता. आमचें जिवीत एक नवसोणेचें जिवीत जावंक, आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक. आनी देखून भोव गरजेचें आमी आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें जिवीत, आमची फामिली ह्या जेजूच्या शिकवण्याक उक्ताप्यो केलोल्यो. तेन्नाच जशे भाशेन जेजू सांगता, आमी सगळीं बरी गवळी जावंक पावतलीं आमच्या जिविताची, आमच्याच फामिलीची, आमच्याच भुरग्यांची, आमच्या समाजाची आनी संवसाराची. पूण जायते फावटी आमी जें देव आमच्या लागीं उलोवंक सोदता, शिकोवंक सोदता, तें आयकूंक आमी तयार ना. आनी देखूनच आमी आमच्या जिविताची नवसोणी करूंक वेळ लागता आनी आमी फाटीं सरता. तर आयज केरीत भाशेन आमी जण एकल्या पासत मागोया, आमचें जिवीत देवाक सदांच उक्तापेन धरूंक आनी हे भाशेन देवाची शिकवण आयकून आमच्या जिविताक लाबूंक आनी हे भाशेन बरे गवळी जेजू सारके आमी सगळे जावंक. आनी जितले फावटी आमी पातकाक लागून वायट देख दिल्या, वायट जिवीत जियेल्या, ह्या सगळ्या वेळा पासत देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातखे सर्वविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी मनान विचारून, वायट पदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सस्त देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदार्थ्यो आमची काकूत करूं आनी आमकां पातकांनी बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
मागुया. कळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दोळ्याक दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर. भावार्थान, परवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. जेरेमास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्फोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलेल्यो म्हजो हीण दुस्पटायता आनी चिपडायता त्या गोवण्याचें खोटा. तर म्हजे पोरचेक चरयता त्या गोवल्या विशीं सर्वेस्फोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिणांक दुस्पटायल्या आनी चिपडायल्या आनी तांचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमचेर वायट करिनासतना हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्फोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिपडायलेल्यो त्या सगळ्या देसांत थावन म्हज्या हिणांतल्या उरलेल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफल जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजायतलो. ती आनीक केन्नाच भिवची नात, काबरची नात. तांची मदली एक कोरयान सांडची ना, उलयता तो सर्वेस्फोर. सर्वेस्फोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोंबडी येशी कोत्तलो, तसले दीस लागीं पावले. तो तांच्या दिसाच्या जुदाच्या वाटावेलो आनी इस्रायलाच्या सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सर्वेस्फोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं. देवाचें उतर हें, देवाचें वळख कर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. पर्वेस्मोर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सगळीं म्हणुया, पर्वेस्मोर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरमोना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सोरी म्हाका पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब, पर्मेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोकान कोड्ड्यार हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दाण्या कोणक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, पर्मेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीक जेवण म्हाका वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देव जाणा तुज्या मोगाची. जबाब, पर्मेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणांक बिराड म्हाका गावलें, उचित गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, पर्मेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागयून पावलून एफासकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणांनो, आदी पयस आसलेल्यांक तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान तांच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक पर्जा केल्या. तांकां दोशी करतली वोंत ताणें मोडली आनी समृद्धीचे कायदा नेमां उपजलेल्यो देवस आपले कुडीन नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोबें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो.
आनी शांती स्थापली आनी पुरसार उदेशी दोगांयची एकूच कूड करूंक ताका देवाशी पोत्तून हाडल्या. तांचे मोदें आसलेल्या देवसाचो आपणाचो वेळ ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें पुरगोट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उद्देशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोवें बापा सरशी वचूंक मेळटा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक सय. Sorespo तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. दोन दूत जेजूशी एकठावले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलें ताणें ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवटे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यां तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून ते एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेताक तें पळोवन सबार जाणांनी खूंय ते पारकिले आनी बांय वाटेन सगळ्या नोगरांतान थंय वेगळीं वेगळीं गेलीं आनी ताच्या आदीं पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सोदतना पुष्कळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवळी नासलोल्या शेळ्यां पर्यां आसलेली देखून तो तांकां चुचुल्लो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, in 1950s and 60s USAक सिव्हिल रायट्स मुवमेंट चलतालो. गोऱ्यांक कशें काळ्यांकूय तेच रायट्स आसूंक जाय म्हणून. आनी ह्या सिव्हिल रायट्सांक झुजतालो मार्टिन लुथर किंग. आनी एक दीस मॉन्टगॉमरी, अलाबामा एक स्पीच दिवन तो घरा येयलो तेन्ना कांसार जावन न्हिदूंक वयता आसतना ताचो फोन वाजोंक लागलो. बेगीन बेगीन ताणें तो फोन काडलो, कित्याक ताची बायल कॉर्लेट न्हिदूंक गेल्ली. आनी दुसऱ्या सायडीक सावन कोण ताच्या लागीं उलोवंक लागलो आनी ताका धमकी दिली आनी ताणें ताका सांगलें, जोरी तर तूं पोत्तून मॉन्टगॉमरी पावोंक गाडीत जाल्यार तूं केन्नाच जितो पोत्तून हांगासर वयचो ना. हांगा येवपाक, तुजें भाशण दिवपाक केन्नाच चिंती नाकाय. आयज निमणे पावट जें तूं उलयलाय पळय तें, आनी तुका हें निमणें वॉर्निंग जावन आसा. ताणें फोन सकयल दवरलो. तो भियेलो, कांपूंक लागलो, कुजनान गेलो. थोडी कॉफी केली, थंयसर बसलो. चिंतूंक पडलो, कशें भाशेन म्हाज्यान ह्या परिस्थितींतली भायर सरोंक जाता. म्हाजें टू सेव माय फेस एंड गेट आउट ऑफ दिस सिट्युएशन. तेच भाशेन दुसऱ्या मदें जे लोक म्हाज्या फाटल्यान आसात, जांकां हांवें बडवासो दिला, कशे भाशेन म्हाज्यान ह्या सिट्युएशनांतलो भायर सरूंक जाता.
तो सारको भियेल्लो आनी मातशा वक्तान चिंतून चिंतून बिमयेत तो गेलो आनी मागणें ताणें केलें आनी ताणें म्हटलें सायबा हांव स्वताक लागून झुजतां स्वताक लागून न्हय फकत म्हाका लागून पूण सगळे जांचे रायट्स तांकां मेळना सिवील रायट्स तांचे पासत हांव झुजतां सारकें आहा तें हांव करूंक सोदतां म्हाका शक्ती दी म्हाका कारेज दी सारकें तें करूंक म्हाका तूं तुजो उजवाड दी अशें तेणें मागणें केलें दिमे वयलो तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान जाणा जावन आपूण एक बरो गवळी म्हणून स्वता पासत झुजता म्हणून फाटीं आनी तेणें पळोवंक ना हें झूज ताणें फुडें व्हेलें आपल्याच रायट्सांक लागून एक बरो गवळी जालो तशेंच सगळे समाजाच्या आनी भोव करून सगळे कुस्कोळ लोक आसलेलो पळय तो जांच्यांनी आपलो आवाज वयर काडूंक जायनासलेलो तांचे पासत तो झुजलो आनी निमाणो झुजून ताका जिवेशी मारलो पूण तें झूज तो जिखलो एक बरो गवळी कसो तांच्या पासत तो वावुरलो तुतीच्या भाव भयणांनो मदर ट्रेसा जेन्ना दार्जिलिंग सान कलकत्ता वता आसतना त्या ट्रेनीन तिका आपोवणें आयलें तिच्या बोल्सान फकत 5 रुपया आसलेले आनी ते लोरेटो कॉन्व्हेंट सोडून नवो मिशनार वावर करून सुरू करूंक फुडें पावल घातलेलें टू लीव द कम्फर्ट ऑफ द कॉन्व्हेंट द सिक्युरिटी ऑफ द कॉन्व्हेंट the security of all her companions हे सगळें सोडून एक नवो वावर फुडें व्हरूंक तिणें येवजिल्लें खेरीत भाशेन एक बरो गवळी जावंक कुस्कोळ लोकांक ताची सेवा करूंक मोग दाखोवंक मोगता तांकां कोण पळोवंक ना तांकां तांच्या तोंडाचेर हांस ना तांकां एक बरो गवळी कसो तांकां सोदूंक तिणें पावल फुडें घातलेलें आनी थंयसर तीच मातशी घुस्पोल्ली कसो म्हूण हांव वावर सुरू करतली आनी फुडें वतली देवाचेर तिणें भरवसो दवरलो देवाचेर ती पातयेली आनी हे भाशेन तिणें आपलो वावर तिच्या भाव भयणांचो फुडें व्हेलो जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत घुस्पतात आमी सगळीं ह्या संवसारान एक यात्रा करूंक देवान आमकां धाडल्या आनी ह्या यात्रेक आमकां एक वाव दिलोलो आसा जावंक बरें गवळी न्हय फकत आमकांच आमच्या घराब्याक आमच्या समाजाक पूण संवसाराक खेरीत भाशेन पुष्कळ लोकांक बुजवण मोक्ष सेवा बरवासो दिवंक पूण जायते फावटी आमीच घुस्पतात आनी घुस्पतात देखून भोव गरजेचें आमी सबाल फावटी देवाशी आयलेली आनी हो विचार केलोलो आमी खंय आसा खंय आमी वेता तुजो वाव जोरी तरी आमी कोत्तात जाल्यार आनी देव आमकां सदांच शिकोवंक सोदता आमी फकत आमचें काळीज आमचें मन आमचें जिवीत उक्तापें दवरूंक जाय हाच्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन जर्मायास प्रवादी एक तरणाटो भुरगो देव ताका प्रवादी जावन आपयता 20 आनी 3 वर्सां ताका आनी तो येवन प्रवचन दिता संदेश दिता ताच्या तेंपार आनी जायते प्रवादी आसलेले पूण ते खोटे प्रवादी आसलेले आनी देखूनच जर्मायास प्रवादी तांकां म्हणटा तुमकां कोटा कित्याक तुमी देवाच्या शेळयांक दुस्पट घालतात तांच्या मदें तांकां शिंपडायतात वायट वाटेन तुमी तांकां वतात वायट तें तुमी तांकां दाखयतात जर्मायास प्रवादी एक ल्हान तरणाटो ताचें आख्खें जिवीत ताच्या मुखार आसलेलें
तर आपलें आख्खें जिवीत सॅक्रिफीस करून देवाचो प्रवादी जावन लोकांक सारक्या मार्गार हाडूंक तो हें पावल फुडें घालता. आपलें जिवीत बोध तो वावुरता. जायते कोश्ट ताका पडटात, मरून ताका बांयत उडयतात, तरी पूण जेरेमायास प्रवादी ओगी रावना. आनी तो म्हणटा, प्रवादी आसा तेय खोटे, याज्ञीक आसा तेय खोटे, राजा आसा तोय खोटो. देवाचें आयकोचें सांडून ते आपणाचें आयकतात आनी आपणाक जाय तशें करतात आनी देवाचे परचेक वायट मार्गार वतात. आनी ते आयकनात म्हणून जेरेमायास प्रवादी लोकांक बुजवण दिता आनी म्हणटा, तुमी तरी विस्वाशी रावात, कित्याक तुमचो देव बरो गवळी. आनी बरो गवळी कितले कोश्ट पडले जाल्यार तो प्रमाणीक देखून दाविदाच्या फामिलींतली एकूण बरी येतली आनी तुमचो सोडवणदार येतलो. तुझ्या भाव भयणांनो, जेरेमायास प्रवादी आपली शिकवण तांकां दिता, नॉट बिकॉज इट इज कन्विनियंट बट मोस्ट डिफिकल्ट. तरी पूण तो आपल्याची मेसेज कॉम्प्रोमायज करना आनी इज रेडी टू फेस वॉट एवर इट इज. एक बरो गवळी जेजू सारको जावंक जाय. आनी तें सांपावलो आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगता, कशे भाशेन जेजू एक बरो गवळी कसो ताणें आमच्या जण एकल्या पासत आपलें रगत दिवन तो क्रुसार मेलो. आनी कित्याक पासत एफेसकारांक बरयता आनी सांगता, तुमच्या मदें एक कोट आसूंक जायो, तुमच्या मदें एक गिरीत भाशेन शांती आसूंक जायी. आनी सांपावलू एक बरो गवळी कसो बरी एडवायस, बरी शिकवण तांकां दिता आनी सांगता, तुमचे मदें दुस्पट आसूंक फावना, तुमचे मदें फूट आसूंक फावना. कित्याक एफेसकार एकामेका लागीं झगडटाले. सगळे क्रिस्तांव खरें ते, पूण थोडे क्रिस्तांव, जुदेव आनी जेंटायल क्रिस्टियन्स तेंचे मदें पडोन आसलेले. जुदेव क्रिस्तांव म्हणटाले, आमी तुमच्याहून वयर सुपिरियर. आनी सांपावलू सांगता, आमी सोम्या जेजू सगळे एक. एक बरी एडवायस तो तांकां दिता. तुझ्या भाव भयणांनो, सारकें तें सांगूंक जायते फावटी प्रवाद्या भाशेन एक बऱ्या गांवण्या भाशेन इज नॉट ऑलवेज इजी. तरी पूण भोव गरजेचें. दॅट वी आर द वॉयस इन द डेजर्ट. जेन्ना जॉन बाप्तिस्ट आपलो वावर सुरू करचे पयलो तो अरण्यान गेलो, ताणें तयारी केली. इट वॉज अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड टू आस्क, ओ देवाचो वावर म्हाजो वावर. देवाक जाय हांवें केलेलें, दुसऱ्यांक सारको मारूंक हात दाखयलोलो. जॉन बाप्तिस्टूय कन्फ्यूज आसलोलो. जेजूय अरण्यांत गेलो होच प्रश्न करूंक 40 दिसांनी ताणें आपलो वावर सुरू केलो. गेत्सेमनी मोळ्यान पासून जेजू रगत घामेलो. आनी त्या वेळार ताणें म्हटलें, सायबा तुका जाय जाल्यार खरीच म्हाजे फुडलो वर, पूण न्हूय म्हाजी कशी पूण तुजी. जेन्ना आमी बरे गवळी जावंक सोदतात, इट्स नॉट ऑलवेज इजी, नायदर इज इट कन्विनियंट. तरी पूण आमकां जण एकल्याक हें आपोवणें आसा. म्हाका एक पाद्री कसो, तुमकां तुमच्या घराब्यान एक बाय पाय कसो, तुमच्या घराब्यान वडिलां कशीं, ज्या कामार तुमी आसात थंयसर ईच एंड एवरी पर्सन हॅज द ड्युटी टू बी द गूड शेपर्ड. भोव करून जीं कोण सांडल्यात पळय तीं, हें जावन आसा आमच्या जण एकल्याचें आपोवणें. तुज्या भाव भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कशे भाशेन शीस जेजूशी आयले. जायतो वावर तेणी केलोलो, मिशनरी वावर करून ते आयले. आनी जेजू तांकां म्हणटा, वय तुमी तोकल्यात मातसो वचून आमी विसव घेवया. ते गेले, तेणें जेजूय वावर कोत्तालो एकटोच. आतां जेन्ना ते येवन तो तेंचें आयकता, सांगपाचें आहा तितलें तांकां समजोणी दिता, तांकां शिकयता आनी म्हणटा, इट्स गूड टू टेक अ ब्रेक. लेट्स टेक अ ब्रेक
Let's rejuvenate. Let's refuel ourselves. थोडो सुसेग घेवया आनी परतून आमी वावराक वयचे न्हू पयलें एकामेकाचो सांगात घेवया. आनी जेजू तांकां अशें सांगोन जेजू थंयसरलो तांकां घेवन ओड्यान कोलतोडी वेता. तुतीच्या भाव भयणांनो, थंयसर जायतो लोक आसलोलो. तुजे भाशेन जेजू म्हणटा तो पुष्कळ लोक. जेजू आयकोंक आशेतालो आनी कितेंच भाशेन जेन्ना ते पळयता जेजू वयता, ते पारकितात तो खंय वयता पळय तो पांय वाटेन नोकरां चलून. इतले ते जेजू भुकेल्ले, ताचें प्रवचन आयकूंक सोदताले, ताचे सांगाते रावंक सोदताले, ताची शिकोवण ते भिंगूंक सोदताले. आनी देखून जेजू पावचे न्हू पयलो देखून ते थंयसर पावले. कोणें जाल्यार म्हणपाचो सायबा परतून जीव खावंक आयले. मातसो पासून विसव घेवंक दिनात, मातसो पासून रेस्ट घेवंक दिनात. आतां तांची सेवा चाकरी हांवें केल्या. पूण ना, आयचे शुभ वर्तमान आमकां कितें भाशेन सांगता, जेजू तांकां पळोवन चुचुल्लो आनी कितेंच भाशेन तो शिसाकूय ही शिकोवण दिता. तुमी इतलो वार म्हणून कांसार जाल्यार जायत, जाल्यार टायर्ड, तरी पूण यू नीड टू मेक युअरसेल्फ अवेलेबल. कित्याक त्या पुष्कळ लोकांक ते शेणल्यात. गोंडी नासतना हे मेंढरे कितेंच भाशेन लोको खंय वचोंक जाय पळय ते. आनी देखून भोव गरजेचें that you make yourself available, not because it is convenient, but when it is most inconvenient. तुझ्या भाव भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कशे भाशेन सान मार्क आमकां सांगता थोड्याच उतरांनी जेजू तांकां आजीर जालो. ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल. तांचें ताणें आयकलें, तांकां तो चुचुल्लो आनी कंपॅशन दाखयलें. तांची कॅर ताणें घेतली आनी तांकां कितेंच भाशेन बेकोवणी ताणें दिली. जाय सगल्यो तांच्यो कश्ट दुखो पयस जावंक ना, बट दे वर सो हॅपी, सो कंटेंट, सो फूल, सो जॉयस. वाय? जेजस मेड हिमसेल्फ अवेलेबल. जेजून तांच्या सांगाता आपलो तांकां तो पावलो. तुतीच्या भाव भयणांनो, जायते फावटी हे डिमांड आमच्या जिवितांत येतात आनी आमकां जण एकल्याक बरो गवळी जावंक एक आपोवणें आसा, स्पेशली दी एल्डर्स. आनी जायते फावटी आमी म्हणटात भोव करून घराब्याचे वडील आसा पळय ते जेजू सारके ते बरे गवळी जावंक जाय. पूण दिसभर काम करून आमी सगळे कांसार जातात. आवर पेशन्स लेवल्स आर सो लो. कितें भाशेन भुरग्यांक देखून टायम दिवंक आमकां ना, बायलेक देखून टायम दिवंक आमकां ना. बायलेक आनी भुरग्यांच्यो खबर आसा, शेजाऱ्या येवन जीव खातात. केन्ना पादिगारूय इतल्यो वस्तू कर म्हूण सांगता. फिरगोचेन समुदायांनी तुमी वावरात म्हूण सांगता. दे सो मच टू डू आनी आमचो गराब्याचो वावरूच काबार जायना. वी आर जस्ट नॉट अवेलेबल. म्हाकाच टायम नाजाल्यार हांव दुसऱ्यांक म्हूण दितलो. तुतीच्या भाव भयणांनो, these are moments of introspection. जायते फावटी आमच्या जिवितांत पुष्कळ लोक येता, तांकां आमी वळखनात आनी ती आमच्या जिवितांत आमच्या फुड्यान येतात. न्हय आमी तांकां आपयल्यात म्हणून, पूण देवान तांकां आमच्या मुखार धाडल्यात म्हणून. कितेंच भाशेन तांचें कांयच करूंक ना जाल्यार एटलिस्ट टू लिसन, तेंचें आयकोंक. कांयच करूंक ना जाल्यार थोडी बुजवण दिवंक. कितेंच भाशेन थोडे भाशेन बरे भाशेन आय केअर बट आय कांट डू एनीथींग अबाउट द सिट्युएशन. कितेंच भाशेन तांच्या जिवितांतलें काळजाचें मुतिल्लें वचोन जें आसा पळय तें थोडें ल्हव करूंक. दॅट इज विथीन द कॅपॅसिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस, बिकॉज गॉड एम्पावर्स अस. मागण्या विशीं, साक्रामेंता विशीं, भोव करून मिसाचे भेटे विशीं वी आर एम्पावर्ड एंड रिफ्युल्ड, नॉट फॉर आवरसेल्व्स ओनली, न्हय फकत आमच्या फॅमिलीक, पूण सगल्या पासून. आनी भोव करून
जांकां देव आमच्या मुखार आमच्या जिवितांत धाडटा पळय तांकां. देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स अ स्मॉल जेस्चर, अ स्मॉल वर्ड कॅन डू. प्रतिच्या भाव भयणांनो, बरें गवळी जावंक भोव कठीण न्हय, पूण बरें गवळी जावंक भोव गरजेचें. पयले सुवातेर आमी देवान सांगलेलें आयकल्लें. जायते फावटी आमी वचकोत आमी म्हणटा देर ओन्ली दॅट मच वी कॅन डू, इतलेंच म्हाज्यान करूंक जाता. आनी त्या वेळार जावं म्हाज्या फॅमिलीक, जावं म्हाज्या शेजाऱ्यांक, जावं कोण दुयेंत, पिडेस्त, भिकाऱ्याक, रस्त्यार पडलेल्याक, देर ओन्ली दॅट मच आय कॅन डू. पूण त्या वेळार कित्याक जायत्यो म्हाज्या वाटेन तांकां घालता? बिकॉज ही वॉन्ट्स अस टू मेक अ डिफरन्स. ताका जाय आमी बरे गवळी जालेले. आनी इट्स नॉट ऑलवेज इजी. तरी पूण देवाक जाय आमी जेजू सारके जालेले. जशे भाशेन आयच्या सामान आमी आयकलां, द गूड शेपर्ड साम, चुरेस्पोर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. आनी जुरेतोन आमी आमच्यो दिसपटी गरजो देव आमकां बरे भाशेन दिता जाल्यार भोव गरजेचें आमी बरे गवळी जालेले आनी दुसऱ्यांकूय आमी पावलेले. पूण हें करूंक भोव गरजेचें आमी ज्यो वस्तू देव जेजू आमकां शिकयता त्यो आमी बरे भाशेन आयकलोल्यो, आमच्या जिविताक आमी लायलेल्यो आनी ह्या शिकवणे विशीं आमच्या जिविताची नवसोडणी केलेली आनी दुसऱ्यांक मनीसपणान बरे भाशेन क्रिस्तांव कशे आमी पावलेले. आयज केलीत भाशेन आमी दोन एकल्या पासत मागोया. ऑल ऑफ अस कॅन मेक सम डिफरन्स. सगल्यांनी आमी एक केलीत भाशेन बरे गवळी जावंक जातात, जावं व्हड भाशेन वा ल्हान भाशेन. पूण देवाचेर पातयेवन आमी केन्नाच न्हय आमचेर पातयेवन देवाचेर भरवंसो दवरून सदांच फुडें पावल घालया आनी जेजू भाशेन दुसऱ्यांक आमी एवेलेबल जावया, तेंचें आयकया, तांकां मोय पास मोग दाखोवया आनी एक केरीत भाशेन जाता ते भाशेन तांकां आमी तांच्या जिवितांत तेकोवणी हाडुया. आमेन. तुमचो पावार परगटून उबी रावात. सोत मानता देवाक, सुगुदाक बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोलबी सांबाळलो, आंकवार मारयेताय सोरमलो, पोसना ताका ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सदुदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मोसली करून घेतलो. कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय, पातकाचें मोसतणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. प्रतिच्या भाव भयणांनो, जेजू आपले पोरचेक वेळ दिवन तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. पवित्र सभेच्या शिकवण्यांतल्यान जेजू आमकां जें कितें शिकयता तें आमी पाळूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेऱ्यांचे बरें गवळी कशें कुटुंबां सवें हुस्को दाखोवन स्वयंबा प्रमाणें कुटुंब येवजणेचो फावो तो प्रचार केल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वयंबा प्रमाणें कुटुंबीक येवजण आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता तसल्या मुळ्यांचो प्रचार करून
आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां घेवन तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिल्लो उतर विस्वासपणान पाळूंक आनी सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण मोगान जिवंक गो बायलेक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आजच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिगून दवरूंक बापा लागीं मागुया. ओगेपणी आमी आमच्या जणेकल्याच्या फामिली पासत मागुया. तशेंच जीं कोण पिडेस्त आसात ताणें आमच्या लागीं तांच्या पासत मागूंक सांगलां तांकांय आमी मागण्यान उबारुया. बापा, दर एका कुटुंबा सवें तुजी मोगाची येवजण आसा ती वळखून कांय आमची मागणी तुज्या हातांत घाल्यात. तुजे दोयाळायेन जें कितें आमच्या कुटुंबाक मजबूत उरूंक गरजेचें तें आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोप दिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फर्मायलें. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायक पावयलें. तोच जेजूचो योद आयज आमी तुका भक्तीन मुक्ताव तो दोळ्यान तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाचे देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालय
तशेंच आतां आमची जण एकल्याची केल्ली पेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावून दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोळेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक हांवें वारता. सोळेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सोळेस्पोराक पवित्र बापा सोपुदरान सस्नाच्या देवा सोल काळ्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमतां. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगोडटां. तीन बोलवाशान ताची मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मारूंक सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज. नव्यान सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्यार तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूण पुरगोट ठुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सर्वतराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां. आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सोळेस्पराक तुमींचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार देवाचे माये सांगाती भाग्यवन दंडुतान चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वोपकार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांत. आमेन. आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं देवान आमकां सगळ्यांक बरें गवळी जावंक
ताका पोवणें दिलां आनी ह्या पोवण्या विशीं आमचें जिवीत दिसपट्यो हें सारूंक आमी त्या सगळींच्या बापा लागीं कृपा आनी बोळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सजा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळग्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. परस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन ओतरेकता. तूं आमकां तुज्या उद्दार काकुतीन सोद पातकांनी सुटोय आनी सोद आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचे दीस घाल आनी तुजे कशें पडमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक तुजी शांती दिवया. पीस बी विथ यू. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हजे भितर पूण तुज्या एका चुकान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना व्हायरसाक लागून आमचे फिरगोजेंत निसांत वांटो घेवंक जायना देखून आमी आमच्या घरांतूच रावून
टीव्ही मोबायलाचेर सान आमी मिसांत वांटो घेता. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक जायना, ताचे आसणे आमी बगुया आनी बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सतमानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस वगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजी सोशिल्लो कोडसोरू केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिस्त घाल. सोर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बरयलाय, तर आदल्या पापकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तुज्या भावंडो समल्यांक तुमकां एक बरो आयतार आनी बरो सुमान हांव देतां. सरस्पोत तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदार्थ देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटां. देवाचेर पडून